नमस्कार, राहुल नाईक, आर.पी. शिरोडा कॉन्स्टिट्युन्सी प्रेसिडेंट. तसंच आमच्या बरोबर शैलेश नाईक, आर.जी.पी. साऊथ गोवा सेक्रेटरी, तसंच यूथ सेक्रेटरी आर.जी.पी. ॲशलॉन रॉड्रिगीस. आम्ही तिघूय जाण एकटे जाऊन आयज आमी शिरोडा कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमदार सुभाष शिरोडकर आसा तेजे फुड्यान गेल्ले, तेजे ऑफिसान. कित्याक कारण एकूच आशिल्लें की बाबा शिरोडा मतदारसंघात अशें भरपूरशे इल्लिगल हिल कटींग भरपूर जावपाक लागलेले आसा. तशेंच गार्बेज डंपिंग जावपाक आसा रोड सायड, आनी हेजे सिस्टम खंय तरी सारको जायना आनी तेका लागून एक्सिडेंट जाता, खूब वायट गोश्टी जाता. आनी तिसरी गोश्ट म्हणल्यार मँग्रोव्स झाडां जी खंय तरी निसर्ग सांबाळटा ती झाडां खंय तरी इल्लिगली कटींग करप चालू आसा आनी ते खंय तरी कंट्रोला भायर पावपाक लागलेले आसा. तशेंच जी माती आसा ती खंय तरी दर्यान घालता आनी कितें करता, जेटीक लावून करता जावं कितें करता तें आमकां खबर ना. आमी आतां गेल्ले तर आमी तेजे कडेन हेच सांगलें की बाबा हेजे कॉजीस कितें जावं शकता. हे जे हिल कटींग जाता ते बायोडायवर्सिटी डिस्टर्ब जाता, तशेंच गार्बेजीचेरूय खंय तरी सगळ्यांक त्रास जाता. तशेंच हे जे मँग्रोव्स कट करता ते बायोडायवर्सिटी आमची खंय तरी नश्ट जावपाक लागलेले आसा. हें सगळें तेणें सांगलेलें आसा. तशेंच तो म्हणपा लागलो कितें बांद बांदपाक जाय, हेका लागून माती जाय, शेताक लागून माती जाय. आमी तेजेर अगेन्स्ट कांयच उलयना, कित्याक लागून आमकां खंय तरी शेतां बेगीन जाल्ली जाय. पूण आमी तेजे कडेन एकच रिक्वेस्ट केल्ली आसा की बाबा शेतांक लागून जाय तितलेंच हें करा, पूण बेश्टेच हिल कटींग करून खंय तरी बाबा निसर्ग नश्ट करपा सारकें त्या लेवलाचेर वचनाका. खंय तरी कंट्रोलान करपाक जाय हे गोश्टी जाता त्यो, पूण इल्लिगली जावपाक जायना, कितें तरी सिस्टमान जावपाक जाय. तशेंच शेतांनी खुबशे मँग्रोव्स येयल्ले आसा ते म्हणपाक तो काडपाक जाय. तेजे आमी हें कांय ना, ते तेंगेले सिस्टम कितें आसा ते हेजेर फॉलो करुनी आनी करुनी तें आमकां कांयच ना. कित्याक आमकां ती शेतां जाल्ली जाय, आमी तेजे अगेन्स्ट कोणाचे ना. आमी इतलें सांगपाक सोदता की सुभाष शिरोडकरान आमकां आश्वासनां दिल्या, जशी खूब जाणांक आश्वासनां लोकांक शिरोडा मतदारसंघांतले लोकांक खुबशे आश्वासन दिता, तशें आमचे कडेन तशेंच उलयलेलें आसा. आनी आतां पळोवया कितें फुडें कशें एक्शन घेता आनी कितें तो शैलेश फुडें. हय, जेन्ना आमी ताका मेळ्ळे ताका आमी जशें आतां राहुलान सांगलां, आमचे जे लोकांनी जे आमकां सांगलेले लोक जे आमकां कनेक्ट आसा ते लोकांनी खुबशे इश्यू तांकां आमचे कडेन डिस्कस केले. सो आमी जी टीम म्हणजे आमी जे आसा जे फुडें चल्ल्या, सो तेजे कडेन ताका आमी सांगलें. ताका आमी तेणें दिलां आपल्यान, जशें राहुलान सांगलें तशें आश्वासन सांगलें आसा की आपूण तेजें एक्शन घेतलो, कितें आसा तें लिगल जावं आपूण तें सगळें सांबाळटलें म्हणून. तशें हांवें ताका बाकीचें सांगलें, जे शिरोडा एक मतदारसंघ आमचो ग्रावंड आसा जो कितले 22,000 स्क्वेअर मिटर, सो तोय तुमी मेनटेन करा. सो बरें एक नवो हितूंतल्यान तिका हाडा म्हणून. सो तेणें आपूण तेजेर लक्ष घालता म्हटलां. तशेंच मागीर एक गार्डन आसा आमच्या सायडीन, सो त्या गार्डनाचेर तेजेर लक्ष दिया म्हटलां. सो तेणें सांगलां अमको कोटीचो कितें प्रोजेक्ट पास जाल्लो आसा, सो इमिडिएटली 1-2 म्हयन्या भितर ते आमी स्टार्ट करता म्हणून. आनी तशेंच मागीर आतां मानशेचें जें नुस्तें जें आतां आमचे तलवळ्या काल गांवां गेल्ले, सो लोकांनी सांगलेलें थंय कितें तरी नुस्तें मेल्या. सो आमकां कशें मेल्या ती आमकां खबर ना, पूण आमी जेन्ना गेल्ले ते आमकां कळ्ळें की नुस्तें मेल्लें. सो आमी तेंय ताका इन्फॉर्म केल्लें आसा, तूं तें कशें मेल्या तें लक्ष घाल आनी तो फायंड आवट कर म्हणून. सो तेणी सांगलां आपूण लक्ष घालता. आनी जी बायोडायवर्सिटी जो मेन पॉयंट आशिल्लो, जी बायोडायवर्सिटी ती आमकां राखपाक जाय, कित्याक दिसान दीस हीट वाडत आसा. सो त्रास जाता, जिवा हेल्थाचे इश्यू जाता. जेन्ना अशें इकोसिस्टम डॅमेज जातले सगळ्यांक त्रास जातले, प्रत्येक मनशाक त्रास जातले. सो ते आपूण तेजेर लक्ष दिता म्हटलां आनी कितें आसा तें करता म्हटलें ताणें. थँक्यू. तशेंच स्पेशली थँक्स म्हणल्यार आमचो गोंयचो पात्रांव न्यूज चॅनल, हो खंय तरी आमच्या बारीक गोंयकारांचे सगळे नीज गोंयकारांचे इश्यू हायलायट जाता. तशेंच खंय जे इश्यू केन्ना हायलायट जावपाक पावना ते GP न्यूज करता. ताका लागून खरेंच देव बरें करूं.